Sumurumta, Maria Conceição Gomes, Samuel Vigas, आणि कार्मा तावेरा तांचे पासत तांची फामिली पासत आमी मागुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दोपाचीक समारंभान वर्सान वरस तूं आमकां संतोश बरीत करताय. ही परब आमकां फकत भायली दोबाचीक समोरूंक दिवं नाका, बगर आमच्या काळजाचो संतोष जिणेचे नवे चालीन सांबाळून सासनाच्या आनंदाक तयार जावंक आमकां कुरपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान शियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रू आनी जुआंव एकदां सांजेची 3 वाजता प्रार्थना करूंक देव मंदिरांत वेताले. एका जल्माच्या लांगड्याक उबारून वताले आनी देव मंदिरांत भितर सरतल्या लागीं ताणें भीक मागचें. दिसपट्टी देव मंदिराच्या सुंदर म्हणटा त्या दारा सुरशीं ताका दवरताले. पेद्रू आनी जुआंव देव मंदिरांत भितर सरतात तें पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागलें. पेद्रून आनी जुआंवान ताचेर दोळे लायले आनी पेद्रून ताका म्हणलें, आमकां पळय. आपणाक तांचें कितेंय तरी मेळटलें म्हूण चिंतून तो आशेन तांचे वाटेन पळोवंक लागलो. पूण पेद्रून म्हणलें, म्हजे लागीं रुपें ना, भांगारूय ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नाजारेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान चलूंक लाग. तेन्ना पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका उबो केलो. थंयचे थंयच ताचे पांय आनी खुबे घोट जाले. उडयो मारून तो चलूंक लागलो आनी चलत आनी उडयो मारीत आनी देवाक वाखाणीत तांचे बरोबर देव मंदिरांत गेलो. तो चलता आनी देवाक वाखाणटा म्हूण सगल्यांनी पळयलें. देव मंदिराच्या सुंदर दारा सुरशीं बसून भीक मागी तो होच म्हूण तांणी ताका वळखलो. आनी त्या मनशाक घडलें ते विशीं तीं अजापून तोटाकलीं. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोवकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सरस्पराक सदांच ती कालचां संतोश परीत जावं. सगळीं म्हणुया. सरस्पराक वाखाणात, ताचें नांव परगट करात. पर्जां मदें ताचीं कौतुत्वां गाजयात. ताका तुमी गितां गायात. किन्नरांचेर ताची स्तुती करात. ताची ओचऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. जबाब. सरस्पराक सोदता तीं कालसां संतोश परीत जावं. ताचे पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सरस्पराक सोदता तीं कालसां संतोश परीत जावं. सरस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामोल सोदीत रावात. जबाब. सरस्पराक सोदता तीं कालसां संतोश परीत जावं. ताच्या चाकरा अब्रामाचे पुतां दुवानू तांणी विचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यांनू तोच सोरेस्पोर आमचो देव. शेकान शेक प्रिथमेचेर ताची पदवी चलता. जबाब. सरस्पराक सोदता तीं काळजां संतोश परीत जावं. 1000 पिणकां दिल्ल्या उतरांचो आपल्या कराराचो सरस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें अब्रामा कडेन कबलात केली. इजाकाक सोपत घेवन भास दिली तीच ती. जबाब. सरस्पराक सोदता तीं काळजां संतोश परीत जावं. उद्गार.
सोरेस्परान घोडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. Suis orbes mora, suis orbes mora, suis orbes mora, suis orbes mora. सर्वेस्पूर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सव्यासो, लुका पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेसू पुनर्जीवन जालो त्याच दिसा ताचे भितरले दोग जाण जेरुजालेतामून सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलोल्या इमावस नांवाच्या गांवांत वेताले आनी जें सगलें घडलोलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेसू खूद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखोना जावन ताच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें. ताणें म्हणलें, एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाल्यो कसल्यो? चिंतेस दुखेस तोंडां करून ते थांबले. केओफास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें, जेरुजाल्यांत ह्या दिसांनी घडलोलें ताची खबर नासलोलो तूं एकलोच हांगा जात्रेकार काय? हे उतराक ताणें म्हणलें, कसली खबर? ताणें म्हणलें, नाजारेतकार जेजू विशीं घडलोली ताची देवा आनी आख्खे पोरशे मुखार कोन्यांनी आनी तशेंच उतरांनी पोदवेन बोल्लोलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल यादनिकांनी आनी वडिलांनी ताका मोरनाचें फॉर्मोण मारूंक धरून दिलो आनी कुर्सार किडायलो. इस्रायलाक सोडयतलो आनी तो होच म्हूण आमी रावतले. तिचे न्हय ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आयज तिसरो दीस आनी आमचे भितरलीं थोड्या बायलांनी आमकां गोबरायले. उज्याचे आदीं ताची फोंडाशी त्यो गेल्यो आनी ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. तुवें आपणाक दिवदूत दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें सांगतात म्हूण परत येवन ताणें तांकां खबर दिली. देखून आमचे भितरले कांय फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें आनी तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, कितले म्हूण गोळे आनी प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलें सोतमानूक जोड मनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तान हें सोसूंक आनी ताचे वरवीं आपल्या वैभवान भितर सरूंक नाका आसलें काय? मागीर मोइजेसांनी आनी सगल्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागता तितलेय शास्त्रांचो ओत तांकां सांगूंक लागलो. इतलें म्हणसर ते वेताल्या त्या गांवां लागीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेता अशें करून दाखयलें. पूण ताणें परत म्हणलें, आमचेशी राव. सांज जाली, दीस दारेर पडचो जालो आनी तो ताची सांगाती रावूंक गेलो. ताची सांगाता जेवणाक बसलो आसतना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना ताचे दोळे उगडले आनी ताणें ताका वळखलो, पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना ताणें एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो ओर्द आमकां दितालो तेन्ना आमचीं काळजां भितरल्या भितर उलपतालीं न्हय. आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसल्याक परत गेले. 11 जाणां आनी तांच्या सांगाता एकवटीं आसलीं तीं तांकां मेळ्ळीं. हांणी तांकां सांगलें, सोमी खोऱ्यानूच पुनर्जीवन जाला आनी सिमावांक दिश्टी पडला. आनी ताणें वाटेर घडलोली खबर दिली आनी कोण भशेन उंडो म्हणटना आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. जेसू क्रिस्ताची
शिव वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता मोगाळ भाव भयणांनो, इमाउसाचे वाटेर जेसू शिसांक भेट्टा. जेसू तांचे लागीं उलयता आनी देवाच्या उतराची समजणी दिता आसतना तांची काळजां मनां भितरल्या भितर उलपतात. आमचे सभेन जायते फावटी अशें जालां. जेन्ना आमी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता, जेन्ना आमी मागणें करता, जेन्ना आमी रेतीरांत वांटो घेता, देवाचें उतर जेन्ना आमी आयकता, देवाचें उतर आमचें काळीज मन उलपायता. मोगाळ भाव भयणांनो, जेजूचें शीस जेजूच्या मरणा उपरांत सारकें काळोखांत सगलें सोंपांतलें सगलें काबार जालें. जेजू सोंपलो. हाकाच लागून ते परत आपल्या गांवघरा वेताले. थोडे आपल्या धंद्याक गेले आनी आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयता इमाउसाचें शीस वाटेर आसले आनी जेजू तांकां सांगात दिता. जेजू तांचें दूख आयकता आनी देवाच्या उतराच्या उजवाडान तांची मनां तो उजवाडायता आनी उंडो मोडटा आसतना ते ताका वळखतात. सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणाचे फकत दोनूच पुरावे. पयलो एम्प्टी टूम, रिती समाधी, आनी दुसरो म्हणल्यार एपियरन्सीस ऑफ आवर लॉर्ड जिजस, जेजूचें दिसणें. मोगाळ भाव भयणांनो, आमच्या जिवितांत पयन करुया. आमच्या जिवितांत जेन्ना काळोख आयला, जावं वेगवेगळी परिस्थितीक लागून, कोणाच्या जिवितांत पिडेक लागून, कोणाची सिर्वीस केल्या, कोणाच्या मोगाचो मरून गेला, कोणाच्या मोग कोतालो तो ताका सोडून गेला. एकसूरपणांत कितें भाशेन जेन्ना आमी काळोखांत आसलीं, जेन्ना आमी देवाचेर भावार दवरला, कोणें तरी आमकां सांगात दिला आनी ह्या काळखांतल्यान आमी भायर सरूंक पावल्या. आमच्या जिवितांत आयज आमी जायत्या भाशेच्या काळोखांत आसतलीं. हे भाशेन देवाचेर आमचो भावार दवरुया. आमच्या जिविताच्या पयनार जेजू आमकां सांगात दिता. आमचें दूख तो आयकता. तो जेजू आमकां भरवंसो दिता. त्याच भरवंशान आमची पावलां फुडें मारूंक ह्या मिसा बलिदानांत बोड आनी कृपा आमकां मागून घेवया. अशें जावं. भेटोवने वेळार गायन गावया खालवाराचो येवन C20 पान 30 आनी 6, C20 पेज 36. म्हज्या भाव भयणांनो, मोचें आनी तुमचें बलिदान सर्वेस्परा देवाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी गोंयले आमच्या आनी आख्खे भोवीक सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बाबा, मनीस कुळाची सोडवणेची बोली आनी तुका दिनवाशी काळजान भेटयता.
तितून दुयेन मानून घे आनी ओतम्याची आनी कुडीची भलायकी आमकां दिवन सदांच आमकां तुज्या मोगान संतोश बरीत कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून हे उत्तम काळान तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी वर्त्या दोबाज्यान आमी करशी. कित्याक जेजू जालो आमच्या पास्काची बळी ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सोपुर्णायेक पावलो. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सुर्गेचे सूर दरबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कोश मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यान आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत पातकाचें बोगसळें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाळताचो गूट पोर कोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मोरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता. हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर उमता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप मॅरी आमच्या गोणी बापा आनी सगल्या आदनिका वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पळसुळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिचो पोती बायग्योन झुजे बायग्योन दोन दुतां बायग्योन तातून आनी सूर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता
त्याच जेजुताय पवित आत्म्याच्या एकपणान सोर पोत विदार बापा सुरवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना मोगाळ बावळानो जेजू म्हणटा माग आनी तुका मेळटलें तुज्या काळजा मनांतलें मागणें देवाच्या हातांत घाल जेजू जाणा जेजू पळयता जेजू दितलो होच बरवसो जेजूचेर दवरून जेजूनच शिकयलें प्रार्थोन धीर घेवन आमी म्हणुया आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तायनेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ चुरची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सुम्याची शांती सदां काल तुमची सव्या आसूं खुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक पयल्यांत ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे तरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली तुजेच फाटल्यान येता हांव जेजू जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया D40 आनी 2 570 आनी 1 D42 पेज 71 तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या घोड्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उड्या तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या घोड्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उड्या जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विश्वासान मरणांतल्या सुख्या जाग्यार जेजू आमचे उदकाधिकार मरणांतल्या सुख्या जाग्यार जेजू आमचे उदकाधिकार तुझेच फाटल्यान येता जेजू
उंडो मोळटा आसतना शिसांनी जेजूक अडकलो. प्रार्थुया. प्रितीच्या बाबा, प्राचीत काळांत काळजाचे ओत्रेकांनी खोटखोटीत मागण्यांनी आनी कोडी ओतम्याच्या दोदगुणीन आमची आदली पातकी चाली आमी पाठ केल्या आनी ओतम्याच्या नितळ जावन पासकांचे परब आमी समोरूंतल्या. पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमी आतांच घेतल्या. ताच्या बोडान नवी रुचनेची मुणगे तुजे खोरी भुरग्यांची चाल आमी आपणावंक आमकां तुजे कुरपेन बूर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पूर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा सोय सोय सर्वेस्पराक. देवाचे उडुपकार सोय सोय सर्वेस्पराक. शेवटाक आमी गायन गावुया. मोन्नांतलो जिवो जालो K 5 141 K6 पेज 141. Monaco জীবন জালো soy soy soy. Monaco Jesus solo soy soy soy. Monaco জীবন জালো soy soy soy. Monaco Jesus solo soy soy soy. Sor poder rozara. Poi di cosa monaco. Konacia andorunzar. जीविताच्या बोलणारा दोन्ही गुलाम मोनाचो कोणाच्या करून जाय. मोनातलो जीवन जालो सोय सोय सोय. मोनातलो जेजू जालो सोय सोय सोय. मोनातलो जीवन जालो सोय सोय सोय. मोनातलो जेजू